2022चो लोकोत्सव 7 ते 11 डिसेंबर मजगती काणकोण म्हाल्यातल्या आमोण्या वाठारात जातलो। 5 दीस जावपी ह्या लोकोत्सवाक भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर रावतली, तशेंच 40 मतदारसंघाचे आमदार लेगीत हाजीर रावतले। ह्या लोकोत्सवाक गोंयच्या ग्रामीण लोकांची जीण कशी आसता ह्या विशीं कला सादर जातल्यो, तशेंच 15 भायल्या राज्यांतल्या कलाकारांक ह्या लोकोत्सवाक आपोवणें दिला, अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान दिली। मंगळारा गोंय विधानसभेच्या कॉन्फरन्स हॉलांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो। लोकोत्सव आम्ही डिसेंबर 7 ते 11 7, 8, 9, 10, 11 आणि या कार्यक्रमात आम्ही प्रमुख म्हणजे आमच्या देशाचे राष्ट्रपती मुर्मूजी तांकां आमंत्रीत केल्ले आसा। तशेंच आमच्या लोकसभेचे सभापती ओम बिर्लाजी तांकांय केल्ले, अन्य मंत्र्यांक आपयल्ले आसा। तशेंच आमी गोंयचे सगळे 40 आमदार आसा तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आमदार आसा, मंत्री आसा तांकांय आपयतले। आणि गोंयभरांतले जितले प्रोमिनंट लोक आसा म्हणजे सामाजीक क्षेत्रामध्ये, आर्थीक क्षेत्रामध्ये जे काम करणार आसा, अशा सगळ्यांक खास आमी वचून जे आसा न्ही तांकां ह्या कार्यक्रमाक येवपाची निमंत्रण दितली। राष्ट्रपती कन्फर्मेशन मेळटलें आमकां, पूण ताणें सुद्दां मान्य दिल्लें आसा। तांची एक सिस्टम आसा आनी त्या सिस्टमाच्या फुडले 8-5 दिसांनी आसा ताचे आमकां प्रत्यक्षांत कन्सर्न मेळटलें। जेन्ना राष्ट्रपती तुमी हांवें तुमकां दिसना सेक्युरिटी रिजना खातीर तुमकां खूब त्रास जातलो लोकोत्सव करता आसतना? त्रास जावं दी, पण त्रास जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही एक अशें देशाच्यो राष्ट्रपती येता, त्यामुळे सगळ्यांचें लक्ष म्हणजे गोंयभराच्या गोंय सगळ्या जनतेचें, देशभराच्या लोकांचें लक्ष बाबा ते काणकोण आमोणे खंय आसा। म्हणजे एक काळ आशिल्लो हांव जेन्ना त्या गांवांत, म्हजें गांव तें, त्या गांवांत धट रस्ते नाशिल्ले आनी हांव म्हज्या पैंगीणच्या श्रद्धानंद शाळेक वचत जायत न्ही जाल्यार 9 किलोमिटर चलत वतालो, चलत हांव येतालो। तो गांव म्हजो गांव आनी तो म्हजो गांव आसा न्ही, सगळ्यांत जर विकास जालो म्हणटा आसता न्ही किंवा म्हजे सगळ्यात पयलेच म्हजो संकल्प आशिल्लो म्हज्या गांवांतल्यान, म्हज्या घरांतल्यान सुरू जावपाक जाय। आनी त्यामुळे म्हजें गांव म्हजें आमोणें गांव आसा तें केवळ गोंयचे पातळीर न्ही देश पातळीर व्हरपाचें दृश्टिकोनांतल्यान हें सगळें जावपाक जाय आनी त्या गांवचो विकास जावपाक जाय। आनी त्या हट्टापोटीच हें सगळें सेक्युरिटीचो भार सुद्दां जो आसा न्ही आमी सोंसपाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा। वेगवेगळ्या राज्यांतले जे आसा न्ही कलाकार येतले ते आपली कला पेश करतले। म्हणजे प्रत्येक आमी आज तशा सेंट्रल मिनिस्ट्रीन आमकां कन्सेंट दिल्लें आसा की सगळ्या स्टेजीचे लोक धाडटा, म्हणजे आमच्यान ते एकोमोडेट जातले अशा दिसना म्हणटा आमी रेस्ट्रीक्ट करपाक एक 10-15 स्टेज आमकां आपयतले। म्हणजे एका स्टेजींतले 2 जर ग्रूप म्हणले जर जायत न्ही जाल्यार कितलेशे जातले, तो एक भाग आसा। दुसरें गोंयभरांतली पेडणे पासून जी लोकसंस्कृती जाता, वेगळेपण जे आसा न्ही ते सगळ्या प्रकारचो आस्पाव तेमी केल्ले आसा। आमी आमचे स्कूल जे आसा लेवलाचे आसा ताजी ब्रोशर आमी पब्लीश करतात दितले स्कुलां खातीर, प्रायमरी, म्हणजे प्रत्येक मनशाक ती आस्पाव करून घेवपाची ताजी स्पर्धा, वेगवेगळी स्पर्धा ती त्या हाका जाता।